बुधवार 27 डिसेंबर सांत जुआंव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार परब मुखेल वड दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो नियाळाक आदार एकटो राष्ट्रीक 40 आनी 5 पिरायेचो फास्टेस्ट रनर आंतरराष्ट्रीय मोळार धांवपाक गेलो। तांकां 10 रावंड मारचे असले। 5 रावंडाचेर ताका काळजाचो आटाक कसो आयलो, पूण तसोच तो धांवतालो। 9व्या रावंडाक तो थांबलो। ताका लोक धांवंक मागतालो। ताचो निमाणो रावंड आसलो, पूण ताचे लागीं जायनासलें। तेन्ना ताची आवय शेवटचे शिमेर खुर्साची इमाज घेवन आपल्या पुताक तिणें हात दाखयलो। खुर्साचेर दोळे घालून त्या धांवप्यान सगल्यांक हारयले आनी आपल्या मायेच्या गोपांत पडून थंयच सोंपलो। जुआंवाचे चिटींत आमी नियाळता। जुआंव बरयता, बापा आनी पुता जेजू कडेन संबंदां जियेतल्यांक सासणीक जिवीत कितें तें समजून येता। त्या पासत शुभ वर्तमानांत आमी नियाळता जेजूच्या समाधीशी जुआंव पयलो धांवून गेलो, कित्याक जाचो आमी मोग करता तो मेलोय जाल्यार पासून आमचें काळीज ताचे सोवें धांवता। जुआंवाचो मोग जेजू सोवें दिसून आयलो। जसो त्या धांवप्याचे दोळे खुर्साचेर पडले तेन्ना तो मरूनय जिखलो। भाव भयणीनो, आमी कोणा फाटल्यान धांवता? खरें सासणीक जिवीत दितोल्या थंय वो संवसारी मौजा संतोश सोदूंक धांवता काय? आयज आमची तरणाटीं सकाळीं उठून जिमांत वेतात, कूड अखंड करूंक, पूण चुकतात जेजूशी वचून आपलो आत्मो सांबाळूंक। म्हजो थाराव सकाळीं उठून जेजूशी धांवून वेतलो आनी ताचे कडल्यान म्हाका घोटाय आनी काळजीदारपण मागूंक वावुरतलो।